ಮಂಜೇಶ್ವರ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮೆರ್ಸಿ ಚರ್ಚ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮನು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ವಟಾರ ನಡಪಾಯಿರು. ಚರ್ಚದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೆ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವಿನೋದ್ ಸಲ್ದಾನ ಬಲಿಪೂಜದ ವಿಧಿಗಳು ನಡಪಾಯಿರು. कदळ सुद्वंदार मेळात आमकां आमच्या वार्डाक केदळ बरो मेंबर मेळात, आमच्या पंचायतीक केदळ बरो प्रेसिडेंट मेळात, आमच्या देशाक आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी केदळ एक बरो MLA मेळात, एक MP मेळात. आमची कांय चिंतना मस्त वेगळी नात पयलींच्या त्या काळाच्या लोकांच्या की इल्ली वेवस्था राजकीय वेवस्था मात्र वेगळी. तांची आनी आमची चिंता सदां एकाच रितीन ताळ पडचे तसली. एक व्यक्ती आमकां मेळात की सुटका दिवचो, आमकां धैर्य दिवचो, आमकां बऱ्यो वाटो दाखोवचो, आमचे इल्ले कश्ट आडू करचे. म्हज्या घराक पाखें ना, एक पाखें मेळ्ळा सारकें करचो, आमकां वाटो ना एक वाटो येवचे बरी करचो, कारेंट आमकां ना एक कारेंट मेळचे बरी करचो, आमचें रेशन कार्ड जावंक ना आमकां एक रेशन कार्ड मेळचें बरी जावचो, आमचें रेकॉर्ड जावंक ना आमकां एक रेकॉर्ड जावचें बरी करचो. आमी 2000 वर्सां पयलीं गेल्या जाल्यार लोकांची इंच बगना, आमकां आसरो ना, आमकां एक आसरो मेळात. आमी इल्लें खंय थंय हांगा कुलीचें काम करून घडोवन हाडिल्लें तेंय आमी तिरवो म्हूण बांदूंक वचा जाय. आनी तुका आपल्या सरपदीदारा बापाक दोळे उबारून दिनवो आसलो, ताणें उंडो मोडलो आनी तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण तसं ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवो आसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्च नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात. पदकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारो उरतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भवार्थासो घट पर घटूया. तुझी सरकार
घेता. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपण लाभुल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड रागात आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. ಈ ಪೊರ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ 14ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಗೆಂದಿನ ಜೀನ್ ಲವಿನಾ ಮೊಂತೆರೋರೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾಯರು. ಮಾನದಿಗಿನ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಜೀನ್ ಲವಿನಾ ಮೊಂತೆರೋ ತಂಕ ಗೆಲ್ಪೆರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದ ಬೆಂತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆలు पंड तेरिपायರು. डोली सांगता हांव एक दोन दिसावरून पदरडे पदां म्हजे खातीर मागा म्हण. पूण एक पटी मात्र म्हजे हांव सांगलें म्हणजे समज म्हाका कितें की बोगले एक सॉल्व म्हणजे समज एक सॉल्व करी जे म्हणून आज शर्मा वेळी म्हणजे 75% सॉल्व जाला. खंडी जावन पद हांव निर्धार काणगेताना तुमचे उतर हांव उडास दवरता. निर्धार काणगेवंक म्हाका सहकार जाता म्हणून हांव धैर्यान सांगता. सहकार दिल्या सगळ्यांक हांव धन्यवाद पठयता. आमी कित्याक हांव सांगल्यार पयशेचे विचार कितें सांगल्यार पयशे दिवन कोणाकय आमी बरें करूंक एक पटीक आमी बरें करी येत, पूण सगळ्यांक मागचे बरी आमचे खातीर आगून करचे बरी आमकां करूंक साध्यच नात. पयशे दिवन आमच्या पटल्यान येवचे बरी करी येत, आमी सांगले बरी आयकूनचे बरी करी येत, ते केवल तात्कालिक मात्र. हे सर्व म्हाका बरें मागलात, तांकां हांव सदांच आभारी जावन आसात. हांव बरें काम करीजे म्हण आसा, करूंक सकट सहकार मेळटा म्हणून हांव पातयता. हांगा मात्र न्हय, मस्त म्हाका हांगाच्यान भायर म्हाका गरज आसा, ते मेळात म्हणून हांव पातयेवन आसात. तुमचे मागणे आसूं दी, तुमचे सहकार आसूं दी, खंडीत जावन हांव बरें करूंक प्रयत्न खंडीत करूंक शकता हांव.